मागीर ती प्रभावकर मायक्रो सोसायटीचो चेअरमॅन मायक्रो सोसायटीचो चेअरमॅन आमकां लेटर धाडला की 3-5 पेटाक 75 पैसे वाडयतात न्हू आनी 5 पेटावर 1 रुपया वाडयतात 1 सप्टेंबराक. म्हाका दिसता आनी तेंच्यानी कितलो केला पत्रकार परिशद घेवन ती फार्मरां 1.5 रुपया गावता. 1.5 रुपया कसो गावता फार्मरां? जर 75 पैसे वाडयले जाल्यार आमकां 30 पैसे फक्त इंटेन्सिव येतलो गव्हर्मेंटाचो आनी गव्हर्मेंटाचो हेंचो न्ही वाडयचो. मागीर आनी जे तेंच्या 1 रुपया वाडयता पळय ते फक्त 5 ना 5 पेट्याचो 5 पेट तेंच्यांनी आयज पासून कोणाक दिला जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं प्रूव करचें आनी दाखोवचें आमी हे सोसायटीक 5 पेटाचे पयशे दिता म्हणून. म्हाका दिसना पळय गोंयांत दिता अशें ते. वेळोवेळी थंय उपस्थिती लायतात म्हणजे थंय कितें चल्लां तें पळयात. दुदाच्या बाबतींत कितें चल्लां तें पळयात. म्हणजे ह्यो ज्यो दोनी संस्था आसा ज्याचेर पूर्णपणे गोंयांतलो ग्रामीण भागांतलो जो दूद शेतकरी आसा वो अवलंबून आसा ह्या शेतकऱ्याक अक्षरशः सोंपोवपाचो प्रयत्न चल्ला. म्हणजे तुमी हेज्या फुडें ऊस हें उत्पादन करूं नाकात आमी ती फॅक्टरी बंद उडयतले आनी दुदाचो धंदो तुमी करूं नाकात कित्याक अशें मारता म्हाका. म्हणजे हाज्या फाटल्यान कितें षडयंत्र बी आसा काय कितें असो प्रश्न पडटा आमकां. कित्याक ज्या वेळार आमी इतलो आवाज करतात त्या वेळार हांगा जाग येना आसत. इतली तफावत ही तफावत कोणाच्या जिवार? आमच्या जिवार जाल्ले. आनी प्रत्येक जाण फक्त येवन बंडलां फोडटा. आमी अशें केलें मनीस घेवपाचें बंद जायना. मोठे क्लेम केली की आमी सेकंड शिफ्ट बंद केली. थंय 60 लाख लोक आतां एक्स्ट्रा जाले त्या शिफ्टीन काम करणारे. तांकां कसलें काम दिना काय तांचोय पगार आमी भरपाचो. दुसरी गोष्ट आतां आनी आमकां प्रत्येक सोसायटीन लेटर आयलां की आतां नवीन भरती करता चालू आसा तांच्या खातीर तुमचे जर कोण म्हणजे नातेवाईक आसात किंवा तुमची भुरगीं आसात जाल्यार तांकां एप्लिकेशन करपाक सांगात म्हणून. आतां एप्लिकेशन करपाक आमी सगळे जाण तयार आसा म्हणजे आमची भुरगीं तयार आसा पूण तातूंत जे आमकां त्या पोस्टा खातीर जे कितें क्रायटेरिया जाय हो जर क्रायटेरिया पळयलो आसत जाल्यार त्या क्रायटेरियान आमचो एकूय म्हणजे ताका जो 5 वर्सांचो 7 वर्सांचो एक्सपिरियन्स जो आसा पळय त्या पोस्टा खातीर तो आमचो खंयच्याच दुधकाराचो भुरगो थंय बसचो ना. ती तर फाटी घेवची तांच्या आनी आमी जी 3 रुपया मागले ती आमकां लागू करची. दुसरी 3 रुपया मुख्यमंत्र्यान पळय आमकां मिटिंगेक सांगून दिले ते पयलीं इम्प्लिमेंट करचे हे मागीर करचे. 3 रुपया हें गोवा डेअरीचो एडमिनिस्ट्रेटर त्या काळांतलो अरविंद कुटकर प्लस MD गोवा डेअरीचे आतां आसा तेच रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी आमी शेतकरी हांची मिटींग मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली आपल्या घरात फेब्रुवारीच्या अखेरीक आपयली. त्या वेळा अशें ठरयल्लें मार्च अखेरीक आपयली 2 मार्चाक आपयली आनी अशें ठरयल्लें की आमी जी 4 रुपयांची मागणी करता कॉम्पेन्सेशन म्हणून ती कॉम्प्रमायज सिच्युएशन म्हणून ती 3 रुपया आमी मान्य करची. आमी त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याच्या शब्दाक मान दिलो. आमी 4 रुपया वयल्यान 3 रुपया मान्य केले आनी 1 एप्रिलच्यान ती लागू करची अशें ठरयल्लें. तिजो तर पत्तोच ना. मदल्या काळान कोरोना जालो आमी बी मातशे उगी रावले कारण त्या वेळेचो जो अरविंद कुटकर आशिल्ले ते डेप्युटी कलेक्टरूय आशिल्ले. आपल्याक अक्षरशः न्हीद घेवपाक टायम ना हे तांची उतरां आशिल्लीं. आमी त्या उतरांक मान दिलो. आमी भायले थोडेशे की बाबा अडचणीत आसा हाका थोडो वेळ जाय सरकाराकय थोडो वेळ जाय पूण ह्या गोश्टीचो उपयोग करून आमकां चक्क फटयले फटींगपणां चालले गोवा डेअरीन. पूण ते वेवस्थीत हँडओव्हर केल्या. आतां गोवा सरकारचो तसो कांय अधिकार उरूना